ह्या मनशाक हे बाणावले गॅस एजन्सींतल्यान डॉक्युमेंट घेवन वतना आमच्या रिपोर्टरान गाठलो तो कामगार सामको आबूज. हेलो हेलो यस सर. ये किधर लेके जाते? इधर ही. किधर लेके जाते रे? किधर लेके जाते? क्या ये तुम किधर लेके जाते? कचरा है सर, कचरा है ये. किधर किधर लेके जाते? इधर ही है, इधर मैडम बोले के बाद मैडम बोले कि उधर डाल देंगे. लेके जा रहा है, ऑफिस में लेके जा रहा है बस. नेक्स्ट वो शॉप ही है, उधर शॉप ही मिलेगी इधर. शॉप शॉप में में ऐसा खुला करके क्यों लगे था? रास्ते में कुछ गिर गया तो उसमें लोगों का आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है. कोई भी कुछ हाँ? मिलने वाला चीज आपको दिख रहा है ना पूरा. अरे पहले हमको मिला ना, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ. मैं दिखाऊँ वो गॅस एजन्सीत काम करपी चलयेक विचारल्यार ताची जाप ना. निमणे गॅस एजन्सीवाल्यान तांकां ते डॉक्युमेंट परत हाडून व्यवस्थीत ऑफिसांत दवरूंक लायले. Don't throw anything out. Keep it inside and let them sort it out and then dispose it the right way. They were transferring the documents from that shop to this shop. So since it was lunch time, they kept it out. Now they'll be taking it in, sorting it out and destroying it in the right way. But was it fair to keep it outside like this? It wasn't fair because of lunch break. It got delayed. लोक म्हणटात डॉक्युमेंटांचो गैरवापर जावं येता. ताका खंय काय डॉक्युमेंट शेतांनी मेळ्ळ्यात. आज गव्हर्मेंट आमकां खंय ऑफिसांत गेले आमगे आधार कार्ड सोदता, खंय हॉटेलांत गेले रावपाक गेल्यार जावं ते आमगे कसले इंपॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसात ते आमकां मागता. आनी हे इंपॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आसात ते हिंग आज हिंग भायर दवरले ते फाल्यां ते पंचायत काले कोतारली आनी हिंग वचून डांप कोतारली. सो हे ते लोकांक मेळ्ळे, कोण लांबाणी मेळ्ळे, कोण नॉन कोण जाता ते आमगे मेळ्ळले ते आमचे फूल तेजे फायदो घेवन आमी त्रासान जातले ते. आनी हेच कितें तेंगे डॉक्युमेंट्स आसा आमकां हे लास्ट 3 months 4 months आमगे हिंगे शेतां मेळटाय कोणागे बिल्सां जावं ते आनी कार्ड्सां. सो आमी रावताले पूण आयज चोवपाक गेल्यार ते सगळे इतले वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसात ते लोकांले हिंग भायर दवरले. सो ते कोण हिंग कालेक्ट करून कितें व्हरून ते आनी पाड घालून कोण जेन्युइन मनशां तांकां त्रासान घालपाक शकतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.